पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंट्स फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्डच्या आजच्या भागात तुमका सगळ्यांनी येवकार। आज आम्ही आसात रवळनाथ शांतादुर्गा महादेव देवस्थान मासोर्डे वाळपय हांगासर यशस्वी कला सांस्कृतिक मंडळ हांच्यानी आमकां हांगासर आमंत्रित केला। हांगासर ह्या देवळाचो वर्धापन दिन आसा आणि त्या निमतान हांगासर खूबशे कार्यावळी चालूच आसा, महाप्रसाद आसा आणि खूबशे लोक खूबशे भक्त देवाचो आशीर्वाद घेवपाक येता। सुंदर अशें हे देवस्थान आसा आणि मासोर्डे गांवांत खूबशे बायलांच्या मदीं हांगासर वेगवेगळी कार्यावळी चालूच आसता आणि ताचोच एक भाग म्हणून आमकां हांगासर आमंत्रित केला। आमच्या गोंयांत कितलेशीच देवळां आसा ज्या देवळांनी आमी क्वचितच पावता, पण ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान हांव तर पावताच आणि म्हाकाय संद मेळटा की म्हाज्या बरोबर तुमी ह्या देवस्थानांनी भेट घेवची, देवाचो आशीर्वाद घेवया आणि आजच्या भागाक आमी सुरवात करूया। नमस्कार। श्री शांतादुर्गा कुळाची माया देव रवळनाथ आणि महादेवाक नमन करून हांगासर जमिल्ल्या सगळ्यांक हांव साईशा गावस मना काळजांतल्यान येवकार दिता। यशस्वी कला सांस्कृतिक संस्थेन आयोजीत हांगासर जरा हटके या गेम शो कार्यक्रमाक हांगा उपस्थित सगळ्यांचे हांव मना काळजांतल्यान तांकां येवकार दिता। गावान ह्यो प्रोग्राम घडोवन हाडून आमच्या बायलांक सगळ्याक उमेद अशी जाल्या की बरे उमेदीन भायर सरून येयल्ले आसा आणि तांकां बरें अशें दिसलें। ह्यो सगळो प्रोग्राम घडोवन हाडपाक साईशान आमच्या भाभीन हातभार लायला, तांचे हांव आभार व्यक्त करता आणि सगळ्या बायलांक विनंती करता की बऱ्या उमेदीन आणि हासत सगळ्यांनी प्रोग्राम करचो। धन्यवाद। पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्डच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार। बायला आमी सदांच म्हणटात की बायला मल्टीटास्किंग असतात, खूब कितें कितें करीत असतात आणि जेन्ना स्वताक वेळ काडपाचो टायम येता तेन्ना क्वचितच बायला भायर सरपाक सोदतात। पण हय, बरें दिसता जेन्ना आमच्या कार्यक्रमाक आमी वेगवेगळ्या वाठारांनी वतात आणि बायला त्याच उमेदीन भायर सरतात। आजूय खूबशीं बायलां हांगासर बरी नटून थटून आयल्यान आणि बरी उमेद तांच्या तोंडाचेर दिसून येता। खरेंच बरें दिसता जेन्ना बायलां स्वता खातीर मी टायम काडटा आणि मुखार येता। म्हाका दिसता सगळ्यांक पयलीं स्वता खातीर ताळयो मारया आणि सुरवात करूया आजच्या भागाक। वर्धापन दिन म्हणल्यार केन्ना खूबशे कार्यक्रम जाले आसतले, कितें कितें चालू आशिल्ले? काल लेडीज स्पेशल प्रोग्राम लेडीजांनीच केले। अरे वा, लेडीजच कितें आशिल्ले? डान्स केले तेंच्यांनी फूल आमचे हिंदू धर्माचे जे सण आसा ते सण प्लस सणा वचून तेंचे एक शिगमो जालो जाल्यार शिगमेचो तेंच्यांनी डान्स केल्लो, म्हणजे कशें करवली करता कितें करता। दिवाळी जाल्यार दिवाळीचे तेंच्यांनी गरबा बीन केले, सगळे बायलांनी डान्स बायलांनी बसयल्लो, एंकरींग बायलांनी केल्ले आणि प्रोग्राम परफॉर्मन्स बायलांनी वाव केले, इतले सुंदर। म्हाका दिसता 70 मासोर्ड्याच्या बायलांक कोणूच हात धरून शकना, इतले सुंदर केल्ले। अरे वा, मोठ्यान ताळयो जावं न्ही मासोर्डेच्या बायलां खातीर। ओके, आणि कोण आशिल्ली पार्टिसिपंट, कोण आशिल्ली कालच्या प्रोग्रामाक? हात करा पळया। अरे वा, सो डेफिनेटली आज एका पेक्षा एक हांगासर टॅलंट आमकां पळोवपाक मेळटलो आणि टॅलंट म्हणलें काय ना, आमी खूबशे वेगवेगळे टॅलंट्स ह्या माध्यमांतल्यान गोंयभर आमी हाडपाक पळयतात। तातूंत आमी डान्स घेतात, तेन्ना आमी सॉंग्स हे आसता आमचे, कोणाक डायलॉग म्हणपाक जाय डायलॉग म्हणपाक लायतात, उखाणे घेतात। सो आज सुरवात करूया सच्च्या भशेन पदां म्हणून। सो हांगासर सिंगींग टॅलंट्स पळोवया कोण आसा ते, आणि जे बेस्ट सॉंग म्हटले तांकां आमी एक प्रायज दिवया। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं।
ही चाल तुरु तुरु उडते केस बुरु बुरु डाव्या डोळ्यावर वट डळली अशी मावळच्या उन्हात केवळच्या बनात नागिन जळजळली मन होई फुलांचे थवे गंध हे नवे कुठून जे येते मन पाऊल पाऊल स्वप्ने ओले हुळ हुळणारी माती मन वाऱ्यावरती झुलते असे उंच उंच का उडते मग कोणा पाहून भुलते सारे कळत न कळतच घडते सारे कळत न कळतच घडते. खूप सुंदर. माझ्या मना लागो छंद आ आ आ आ माझ्या मना लागो छंद नित्य गोविंद गोविंद आईच्या मनी दाटल्या आठवणी अश्रू येतसे लोचनी भावंडाशी विसरू नकोस तू मुली जाशी पतीच्या घरी रागाने कधी बोलिले क्वचितही सोडू नको नम्रता. आणि तुम्ही वता अशी म्हणपाक बी वता अशी लग्नाकडे. लग्नाक गेल्ल्या फावटी हांव खंयसरूय गेल्या उपरांत मंगलाष्टकां म्हणटा म्हणजे म्हणटा. अरे वा, मोठ्यान ताळो सुनी तुझ्या खातीर. म्हाका एक दिसता म्हणटा, आज दोन म्हणटा, तीन म्हणटा म्हणटा. आज पळयात आसतले खंय पावल्यात त्यो. खरंच खूप सुंदर. माय माऊली माझी माय माऊली शांता दुर्गा माझी माय माऊली शांता दुर्गा माझी माय माऊली कुळाची माया राहू दे आमच्यावर दया कुळाची माया राहू दे आमच्यावर दया सिंहासनी तू बैसली माझी माऊली माझी माऊली. खरेंच आमी म्हणटाली सुरवातेक तशेंच जाला. एकापेक्षा एक सुंदर टॅलंट सांगासर. खंयचें सॉंग तुमकां चड आवडलें? फर्स्ट कोणे म्हणिल्लें तें? ओके, मोठ्यान ताळयो जोनी तेच्या खातीर. रिक्वेस्ट करता साईशान हो प्रायज तेका दिवचो. आजच्या भागातल्या पहिल्या राऊंडाक आमी सुरवात करूया, जो आसता आमचो फुगोट्यांचो राऊंड. 5 स्पर्धक कोण मेळटा पळोवया. फुगोट्याच्या राऊंडाक आमी सुरवात करता. प्रश्न आयकात, उत्तर येता, ताळी मारपाची, कोणें प्रॉम्प्ट करपाचें ना. ओके, सोंपोसो प्रश्न आसा. पयलो प्रश्न, MLA तेजे फूल फॉर्म कितें? ताळी मारा येता जाल्यार. तुमकां कोणाक येना? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. अरे वा, मोठ्या ताळयो जाणी. सारकें उत्तर. सुष्मिता गावस हांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट, फोंडेचे फामाद रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, गाडी जर JH आसा गाडयेचेर नंबर प्लेटचेर जाल्यार ती गाडी खंय रजिस्टर्ड आसा? JH. रावा, प्रॉम्प्टिंग करनाका, आन्सर कोण दिवं नाका. येता जाल्यार फक्त ताळी मारात. JH. तुमकां येना कोणाक? झारखंड. उत्तर सारकें आसा. मोठ्यान ताळयो जावनी. सुरेखा गावस हांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. मिस युनिवर्स जावपी आमची फर्स्ट भारतीय महिला कोण? सुस्मिता. ही आमची सुष्मिता घेती. हय, सुष्मिता सेनूच ती. सारकें उत्तर. मोठ्यान ताळयो जावनी. रुपाली गावस हांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. प्रश्न सारको ऐकात. शरीर असे पण जिवंत नाही, चालतो दिवसभर पण दम लागत नाही, कोण सांगा? राव सगळी तूच घेऊन वता. गाडी.
ना घड्याळ. सारखे उत्तर घड्याळ. मानसी केसरकर हांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. शेवटचो प्रश्न. शिवाजी राव गायकवाड हे खंयच्या एक्टरचे नाव? सिंगमचो सासरो मराठी एक्टर. सिंगमचो सासरो. अरे बापरे, आता सोदून काडचो पडलो कोण सासरो तो सिंगमचो. सांगा बेगीन, ट्राय करू शकता. सचिन. ना ट्राय करा मुगो. पळय तुका एक हिंट दिता. साऊथ इंडियन मुवीजान आसता तो, हिंदी मुवीजान आसतात पण चडशे साऊथ इंडियन मुवीजान चड नाव केला. रजनीकांत. सारखे उत्तर रजनीकांत. मोठ्यान ताळयो सोनी. साईशा गावस हांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आमचो पयलो रावंड हांगाच सोंपता. फुडलो रावंड आमी रोखडीच घेतली पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zipline and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra Estate, Mapsa Belgavi Highway, Sangli, Goa. बेळगावात खरेदीसाठी ज्या ज्या वेळी याल त्या त्यावेळी खास आमच्या कलामंदिर सिल्क अँड सारीज या वस्त्र प्रावरणाच्या शोरूमला अवश्य भेट द्या. आमच्याकडे स्पेशल कांजीवरम, बनारसी, पैठणी, सिल्क सारीसह संपूर्ण भारतातील नामवंत अशा रेशमी आणि कॉटन साड्यांचा भंडार खुला आहे. ही जाहिरात नसून खास आमंत्रण समजावे. एक वेळ आवर्जून भेट द्या. पत्ता कलामंदिर सिल्क अँड सारीज, समादेवी मंदिरा शेजारी, समादेवी गल्ली, बेळगाव. संपर्क क्रमांक 9660 80099 8431 8431 88. Pride of Ponda, Pen Aroma. Shanta Durga Marketing, your trusted destination for premium Anjali kitchenware product, thermostil and opalware. Led by Satyavan Naik, Goa's top distributor. We guarantee quality products and unmatched service. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळुया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड जो आसा कभी हा कभी ना.
आणि जी ह्या राऊंडची विनर जातली तांकां मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. कितले जाणां वापरतात रायस? बासमती रायस तोय बी पंचामृताचो. अरे वा, कितले जाणांक जाय आज व्हरपाक रायस? विनर कोण जाता पळोवया. कोण हय आनी नांव म्हणनासतना बऱ्यापैकी उलयता पळोवया. प्रसन्ना, तुमचो टाइम सुरू जाता आता. प्रसन्ना, तुम्ही काउन्सिलर न्ही हांगासरली? हय. फर्स्ट बॉलाचेरूच. नीता कशें आसा? आं बरें आसा. जेवला मगो पोटभर? जेवले. आं जेवले. खंय जेवले गो? देवळान हांगा. हांगा दिल्ले? आं हांगा जेवले देवळान. आनी एकटे दिल्ले? ना, मिस्टर येयल्लो. ओके आशा, तुजो टाइम सुरू जाता आता. आशा कशी दिसता? बरें आसा. बरें दिसता मगो? टेन्शन बी येवंक ना मगो? घेवंक ना. सविता, तुजो टाइम सुरू जाता आता. सविता, न्हीद बरी जावंक ना कितें गो? जागरण जाला? आं काल नाटकाक येयल्ले? एकटेच येयल्ले? आवाजूच येना भायर मगो? जेवंक नाय कितें? एकटे दिल्ले. जेवंक नाय? जेवला. हांगाच मगो महाप्रसादा? आं ओके शोभा, तुजो टाइम सुरू जाता आता. शोभा, प्रॅक्टीस करून आयला न्ही? आयला. कळटलें तुका, पळोवनूच कळ्ळें म्हाका. आनी बासमती रायस वापरता की ना? वापरता. कितें करता? पुलाव? आनी तूं कामाक वता गो? खंयसर गो? स्कुलान. आमे बी खाल्ले मगो? खाल्ल्या. हांगा बाजारान येतात? येता. वाळपय मार्केट व्हडलें न्ही खूब? व्हडलें आसा. आनी खूब प्रॅक्टीस करून आयला दिसता. खूब केल्या. आनी कोणा बरें केल्या प्रॅक्टीस? एकट्यानूच. तूं खबर आशिल्लें नांव येतलें म्हूण तुजें? कॉन्फिडन्स आसलो. इतलो? इतलें कॉन्फिडंट तूं? कितें शिकयता स्कुलान? ICT. कोणाक? भुरग्यांक मगो? भुरग्यांक शिकयता. कसलें इन्फॉर्मेशन दिवपाक शिकयता? AI चेर. AI चे? न्यू टॅक्नॉलॉजी. तूं एक्सपर्ट सारकें? एक्सपर्ट. आनी कितलीं वर्सां जालीं गो टिचींग हितून? 15 years. 15 years जालीं तुका? आनी प्रोग्राम पळयला दिसता आमचो? पळयता. म्हणून हो रावंड प्रॅक्टीस करून नांव येतलें म्हणून खबर आशिल्लें दिसता तुका न्ही? म्हणून प्रॅक्टीस करून आयिल्ले? आयिल्ले. आं आयिल्ले. आनी तूं महाप्रसादाक येवंक ना? आयिल्ले. काम करपाक येवंक ना? जेवपाकूच येयल्ले? जेवपाक आयिल्ले. काम करूंक ना कांयच? केल्ले. ओके, मोठ्यान ताळयो जोनी. आनी खरेंच हांव तें पळोवनूच म्हाका दिसतालें की ते सारकें प्रॅक्टीस करून आयला. आनी खरेंच मोठ्यान ताळयो जोनी. खूब सुंदर तरेन ते खेळा. शोभा चंदन गांवस जाता आमचे ह्या राऊंडचे विनर. आनी ताका मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस. आनी ताका हो रायस दितले संजू नायक. मोठ्यान ताळयो जोनी तेंच्या खातीर. आनी शोभा यूज करता की ना रायस हो? करता. करता. सो कितें फीडबॅक दिवंक सोदतले? फीडबॅक म्हळ्यार पंचामृता रायस आसा तो सगळ्या भयणांक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हो ट्राय करचो. बरो आसा. थँक्यू. थँक्यू. कभी हा कभी ना हो रावंड आमचो सोंपला आनी विनराक ताजो प्रायजूय मेळ्ळा. आनी खरें म्हणल्यार आज खूब बेगीन जाला रावंड कसो दिसता. नाल्यार सेकेंड रावंड, थर्ड रावंड अशें कितलेशेच बायलांक आपोवचें पडटा. आनी आज बरी तयारी करून हांगासर पार्टिसिपंट आयला. फुडलो रावंड आमी घेता जो आसा आमचो कृपा हेअर टॉनिकचो, जो सगळ्यांत बेस्ट म्हणजे लॉंग आनी हेल्दी हेअर जे आसा केस ताजे खातीर हो प्रायज वतलो. सो तुमचे केस जर तुमकां दिसता की बरे हेल्दी आसा, लांब आसा जाल्यार फुडें येयात. तुमकां मेळटले कृपा हेअर टॉनिक कडल्यान एक स्पेशल प्रायज. ओके, सो म्हाका दिसता विनर आमकां कळ्ळो. मोठ्यान ताळयो जोनी विनरा खातीर. ओके ओके सो लॉंग एंड हेल्दी हेअरचो प्रायज वता सुप्रिया च्यारी हेंकां. सुप्रिया कडल्यान कांय टिप्स आमी घेवया न्ही की केस कशे सांबाळपाचे, कितें कॅर घेवपाची ते सांग पळय. तूं कितें करता तें? फक्त शॅम्पू यूज करता. फक्त शॅम्पू? हेअर ऑयल, पॅराशूट. हय, पण जर तुमकां तुमचे केस बरे हेल्दी आनी बरे वाडोवपाक जाय तेज्या भशेन जाल्यार तुमी कृपा हेअर टॉनिक सुद्दां ट्राय करूं शकता. आनी तुका हो प्रायज कृपा हेअर टॉनिक कडल्यान एक स्पेशल गिफ्ट हे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. फुडलो रावंड घेवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है.
भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है। एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राऊंड जो आसता डान्स राऊंड. आणि डान्स राऊंडचे स्पर्धक तुम्ही पळोवंक शकता की तयार आसात बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स दाखोवपाक. आणि हय, जी विनर जातली तांकां मेळटले कला मंदिर साडी हांचे कडल्यान एक सुंदरशी साडी. आणि जर तुमकां शॉपिंगेक जर तुमी बेळगांवां गेली जाल्यार कला मंदिर हांकां विजीट करपाक विसरूं नाकात. आणि आज ही साडी घेऊन कोण वता पळोवया. परफॉर्मन्स तुमकां कसो दिसलो? परफॉर्मन्स बेस्ट. पण मोठ्यान ताळयो जाणी सगळ्या परफॉर्मरां खातीर. हांगा येवन इतल्या बायलां मुखार डान्स करप आनी ती फकाडां सुद्दां करून घेवप ही व्हडली गजाल आसता. पण खरेंच खूब सुंदर परफॉर्मन्स केलो. सो रिक्वेस्ट करता साईशा हांणी सेकंड आनी थर्ड प्रायजीस दिवचे ते. सेकंड प्रायज मोठ्यान ताळयो जावनी रुपाली गावस, अर्चना गावसाक मेळटा थर्ड प्रायज. आणि फर्स्ट प्रायज विनर विजया गावस. विजया गावस हांकां मेळटा कला मंदिर सिल्क साडीज हांचे बेळगांव हांचे कडल्यान ही साडी. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, आता खेळुया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राऊंड. आमी जात्रेक गेले केन्ना कितें करतात? खंयचो खेळ खेळपाक वतात? रिंगांनी. सो आता आमी पंचामृता स्पेशल राऊंड खेळुया जंय तुमकां रिंगां उडोवपाक जाय आनी रिंगां पडटा तो प्रोडक्ट तुमकां मेळटलो. सो पंचामृताचे प्रोडक्ट तुमकां घरा व्हरपाक मेळटले. पंचामृता स्पेशल राऊंडाक आमी सुरवात करता आनी जी रिंग सारकी ह्या बॉटलीचेर घालतली आनी समोर आशिल्लो प्रोडक्ट तुमकां मेळटलो. ओके, वॉइस सॉलिड होगा. ओके, सो पंचामृता स्पेशल राऊंडचे विनर आता गौरवी गावस आनी ताका मेळटा वो जॅगरी पावडर. आनी खरेंच बायलांक ते गोड ढेप हाडप आनी ते मागीर किसप खूब त्रास जाताले. सो पंचामृताचो हो बेस्ट जॅगरी पावडर आसा. सो सोंपेपणान तुमी कितें खंयचेय गोडशें करूं शकता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है.
भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है। एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। हांगासर आमची माणकुली भुरगीं आसा जी एक स्पेशल परफॉर्मन्स करतली आनी बेस्ट 5 परफॉर्मरांक मेळटले गोवा एक्वा वर्ल्ड, गोंयचो सगळ्यांत व्हडलो वॉटर पार्क, हांचे कडल्यान डिस्काउंट कुपन्स। ओके, ओके, सो बेस्ट परफॉर्मरांक खातीर गोवा एक्वा वर्ल्ड कडल्यान हे डिस्काउंट कुपन्स। ओके, थँक्यू। मोठ्यान ताळो जाणी सगळ्यां खातीर। आयच्या भागातल्या शेवटच्या राउंडाक आमी सुरवात करता। पार्टिसिपंट तयार आसात आजचो हो खेळ खेळपाक। तुम्ही पळोवंक शकता की समोर आमी बॉटल्स दवरला आनी पार्टिसिपंट हांगा उबी आसा। तांच्यांनी करपाक जाय इतलेंच, लंगडी घालपाक जाय, थंय वचपाक जाय आनी लंगडी म्हणजे एका पांयाचेरच उबी आसतना ती बॉटल उखलपाक जाय आनी ती बॉटल परत लंगडी घालीत तुमी ह्या पॉयंटाचेर येवपाक जाय। सगळ्यांक पयली येता ती ह्या राउंडची विनर जातली आनी ताका मेळटा शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंड्या हांचे कडल्यान वो अंजली डोसा तवा। ओके, ऑल द बेस्ट। Ready, steady, go. Hey, Sokas. Hey. ओके, मोठ्यान ताळो जाणी आमच्या ह्या पार्टिसिपंटा खातीर। खरेंच लंगडी घालून ते वचप आनी बॉटल घेवन परत येवप मातसो डिफिकल्ट टास्क आशिल्लो। रिक्वेस्ट करता साईशा गावस यांच्यानी सेकंड प्राइज विनर आनी थर्ड प्राइज विनराक प्राइज दिवचो। मोठ्यान ताळो जावनी। थँक्यू। ओके, सो चकदे राउंडचे विनर येता तेजा गावस। रिक्वेस्ट करता हांगासरली काउन्सिलर प्रसन्ना गावस हांच्यानी हो प्राइज तांकां दिवचो। तांकां मेळटा शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंड्या हांचे कडल्यान हो अंजली डोसा तवा। मोठ्यान ताळो जावनी। थँक्यू, थँक्यू। मासोडे वाळपय हांगासर रवळना शांतादुर्गा महादेव देवस्थानान घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता। सरांचर देव बरें करूं म्हणटा यशस्वी कला सांस्कृतीक मंडळ हांच्यांनी आमकां हांगासर आमंत्रीत केले। तशेंच साईशा गावस हेका हांव सरांचर देव बरें करूं म्हणटा, ताणें आज हे सगळे ऑर्गनायज केले, सगळे बायलांक एकठांय केले। तशेंच हांगासरली काउन्सिलर प्रसन्ना गावस हेंकाय मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच तुमकां सगळ्यांक खास करून कित्याक इतलो वेळ काडलो आनी हांगा रावली, खरेंच तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं। फुडल्या भागान आमी मेळटली तुमच्याच वाठारान। तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड जरा। तू काउंटडाउन दी मातसो पळया सारको, काउंटडाउन दी आनी स्टार्ट कर। हॅलो 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 हॅलो। पयल्या मगे प्रोग्राम पळोवपाक कितलो सोंपो आसता तो, कांयच ना। फॉवर्ड करून पळयात नाल्यार मातसो पळोवन सोंपयात, पण आमकां कितले कितें कितें करचो पडटा पळयात। इतली तोखणाय केला, इतले टॅलंटेड बायलांनी खंय गेली बायलां आमची? टॅलंट्स खंय गेले? आवाज माझ्या मारा मुखो ताळ्यो। हे तरी करा, गेस तरी करा।
हेजे पळय दोरयांचे जे वायरींचे कितें तरी कन्फ्युजन जे जाला. हो ब्रेक आमकां आसा, तुमी वचनाका. ती आनी बरें विचारता उक्ती रावंक जाय काय खंय. मदीं मातशें भुरग्यांक धाडू नाका पयलीं टायम. परत घे राव, ती भुरगीं मदीं आयली कित्याक. तिची जी अदाय आशिल्ली पळय ती सामकी आउटस्टँडींग आशिल्ली. हांव एक्चुअली तिका चड पळयतालें. बरें बरें इकडे सँडल सियान तर सारको लोटान करूच घातलो. कितें करतले रे. जरा हटके कशें म्हणपाचें खबर आसा मरे. जरा हटके. हांव जरा म्हटलें सगळ्यांनी हटके म्हणपाक जाय.